गेल्या वर्सात 30 मे गोय घटक राज्य दिसा उक्तावण जाल्ल्या मंत्रालयाचेर सरकारान वट्ट 73.94 लाख रुपया मोडल्यात। नूतनीकरण आणि सोबितीकरणाच्या कामात ह्यान पयलीं सरकारान 28.4 लाख रुपया खर्च केल्ले। ते उपरांत ह्या कामाचो खर्च वाडलो आणि उपरांत अतिरिक्त कामां खातीर सरकारान 45.89 लाख मोडले। फाटल्या वर्सात 30 मेक पर्वरे सचिवालयातले नूतनीकरण केल्ल्या मुख्यमंत्र्याच्या मंत्रालय असे नाव दिले। भितर सरताच भारतीय वास्तुकलेची गिरेस्तकायेचे दर्शन घडटा। मंत्रालयातल्यो वण्टी, सजावट आणि लायटी दोळे दिपकावन सोडटात। ह्या कार्यालयात मुख्यमंत्र्याच्या चेंबरा सयत रेस्टरूम आसा। ते भायर सचिव आणि कर्मचाऱ्यां खातीर स्वतंत्र कार्यालया, व्हीआयपी अधिकारी आणि सामान्यां खातीर वेटिंग लॉन्च, बसका कूड, कॉन्फरन्स हॉल आणि रांची कुडूय आसा। ह्या सगळ्यांचेर 73,04,720 म्हळ्यारूच सुमार 74 लाखांचो खर्च। पयलीं ह्या मंत्रालयाचेर 28,04,841 इतलो खर्च अपेक्षित आसलो। उपरांत तो वाडोवन 73,94,000 पावलो। या खर्चाची विस्कटावणी पळयत जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या 2 कदेलींचेर 4,55,720 रुपया खर्च, कार्यालयातल्या झाडां खातीर 1,24,000, जनेलांची सजावट, पडदे आणि फर्निचराचेर 5,55,000, नळे आणि खांब्यांच्या सजावटीचेर 3,54,560 रुपया, सोफा, कॉफी टेबल आणि टायल्साचेर 14,89,000 रुपया, सिलिंगाचेर 18,96,000 रुपया, जाल्यार फातराचेर कोरीव काम केल्ले कदंबकालीन हत्तीचेर 14,04,000 रुपया इतलो खर्च। गोमंतक टीव्ही खातीर चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार।